प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वा विसवोर वोड 31 ते 42 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 31 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू फातरांक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कन्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्या. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदता? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कन्येक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव कोत्ताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक मोडून वचो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिनाका, पूण हांव त्यो कोत्तां जाल्यार तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिनात जाल्यारूय त्या करण्याचेर तरी भावार्थ दवर. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोन येतलें. त्या वेळार ताका ते नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जिवांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी बातिजम दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हळें, जिवांवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेन्ना जेजून जुदेवांक, फारिजिवांक, धर्मशास्त्रांक, त्या लोकांक सांगलें की तो देवाचो पूत म्हणून, देव ताजो बापूय म्हणून, ते आतां जेजूक पयस दवरूंक लागले. ते सांगूंक लागले, तूं फकत मनीस आनी तूं देव जावंक सोदताय. आमी जाणो की तूं तुजो बापूय जावन आसा जुजे, तुजी आवय जावन आसा मोरी, आनी तूं आतां आमकां सांगताय की तूं देवाचो पूत म्हणून, तूं देव म्हणून. आनी आतां ते जेजूक फातरांनी मारूंक सोदतात. आनी भाव भयणीनो, आयचे 38 वडीन जेजूक तांकां कितें सांगता? जुदेयांक सांगता. तो म्हणटा, हांव त्यो करतां जाल्यार, ह्यो कन्यो करतां जाल्यार तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिना जाल्यारूय तीं करण्याचेर तरी भावार्थ दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोन येतलें. तो म्हणटा, तुमी म्हजेर भावार्थ दवरपाक तयार ना न्ही? बरें आहा, पूण हांव जी खुणां कोत्तां, हांव ज्यो कन्यो कोत्तां, तातूंत तुमकां कळोन येता की बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी तो आतां पुत्तून सर्गीच्या बापा कडेन वेच्या पयलीं मार्कूच्या 16वे वडीन कितें, 16वा विसवोर वोड 15 ते 20 पर्यंत कितें म्हणटा तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता ताका केन्नाच फर्मण मेळचें ना, पूण जो कोण भावार्थ दवरता तो आतां ताजें तारण जातलें आनी ही सगळीं खुणां दिसती पडटलीं. ते देंवचार काडटले, ते लोकांक पिडवंताचेर हात दवरतले, ते कितें वायट पियेत जाल्यार तांकां कांय जावचें ना. आनी भाव भयणीनो, फुडें जेजू
जुवाचो 14:20 तो म्हणटा जो कोण मुझे बावट दोता जी कामां हांवें केल्यान ती कामां करून पावतली आनी म्हजे व्हडली कामां करपाक ताका ती पदवी आसतली. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमाचे नियाळ करता आनी पळयता कशे भाशेन हे धोमशास्त्री फारिजियो आनी जुदेवचो लोक जेजूक नाकारूंक लागलो. कित्याक जेन्ना जेजू म्हणलें सुर्गीचो बाप जावन आसा म्हजो बापूय, ते म्हणले तूं आतां देवाक एक कोत्ताय. पण आयज आमी जेन्ना आमच्या बापा म्हणटा, आमच्या बापा, तो खरें आमचो बाप, आमी ताजी भुरगीं, आमकां खरेपणी ताजेर भावार्थ आसा. जेन्ना आमी म्हणटा सुर्गीचो बाप म्हजो बापूय, जेजूचेर भावार्थ धरता, जेजू म्हणटा तुमी म्हजेर भावार्थ धरता जाल्यार ही सगळी खुणान दिसती पडटली तुमी जेन्ना तोंड उक्तें करतल्यार, तुमी जेन्ना भावार्थ धरतल्यार. तर भाव भयणीनो, आमी आमकां आयज प्रश्न विचारया, आमी फकत धर्म करता वो आमी खरेपणी भावार्थ धरता? डू वी डू रिलिजन और डू वी कीप द फेथ और डू वी बिलीव? आनी हे भाव भयणीनो आमकां कळोंक येना जाल्यार, ही सोजमणी ना जाल्यार आमी आमकांच फटयतले. आमी म्हणटले आमी इगोर्जेक वता, आमी सगळे देवस्पण करता, मागणे करता, पूण आजून भावार्थ धरूंक ना जाल्यार ही खुणां दिसची पडटना. आमी आमकांच फटयतली की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी भावार्थी म्हणून, पूण आमच्या जिवितांत कांयच अजाबां आनी कांयच मिलाग्री घडच्यो नात. फकत आमी धन करूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, खरेपणी तुमकां म्हणटा तो लोक जेजूचेर आड येयलो, पूण आयज आमी आमच्या बापा म्हणटा, आमी सगळे मागणे करता, आमी म्हणटा देव आमचो बापूय, आमी ताजी भुरगीं. पूण आमी खरेपणी भुरगीं जाल्यार, खरेपणी देव आमचो बाप जाल्यार, खरेपणी आमी ताच्या उतराचेर नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतराचेर भावार्थ धरून आमी अजाबां आनी मिलाग्री आमकां दिसती पडटा. और ह्यो दिसती पडना जाल्यार आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या उतराची शिकोण आमकां मेळोया. ह्या उतराची शिकोण मेळोवन हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया. जेन्ना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें उतर पाळटा, तें उतर कोत्ता, आतां आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाता, देव आमचो बाप जाता. खरेपणी आमी भावार्थ वरवीं सगळीं अजाबां मिलाग्री आमकां दिसती पडटली आनी आमी जेजूचें राज फुडें सरपाक, ताजें राज वाडोवपाक आमी वावूर्थ कोत्तले आनी एक दीस देव आमकां इनाम दितलो. कित्याक भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या वेळार ह्या उतराची सोजमणी मेळोवपाक. कित्याक जेजू वरवीं फकत आमचें तारण जातलें. जेजू ना जाल्यार आमचें तारण जावचें ना. तो जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत, आनी ताज्या उतरा वरवीं आमी जिवंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, तें उतर आमी पाळटा, आमी अजाबां मिलाग्री आनी सगळें जें जेजून घडलां, काबार केलां, खोलें सोंपलां खुर्सार, तें आमकां फावो जातलें आनी आमी एक खरें क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक आमी फुडें सरतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.